कोतिगांवा बिबट्यान थैमान घातला। गांवांतल्या सुण्यांचेर हल्लो करपाचे प्रकार चालूच। लोक भियेल्यात। राना खात्यान बिबट्याक व्हरचो थळाव्यांची मागणी। आयतारा एका सुण्याचेर हल्लो केल्ल्यान सुणो गंभीर जखमी जालो। तो आमची कुत्रे आसता दुसऱ्यागेर गेल्ली, वांगडा आई आसली आनी भुरगीं आसली आनी ती थंय गेल्ली। ती आई ती थंय आसली म्हणून तो पेटो तो वांगडा न्हिदलो रातचो। मागीर रातची एका सुमार तेका वागान येयलो आनी तेका सायडीच्यान घरां आसलेलीं, 3 घरां आसलेलीं। मागीर सगळ्यांनी वचून धांवून त्या पेट्या फातर हेका वागा फातर मारून धांवून पेट्या सुटोन हाडलो। मागीर तेका फुल्ल गळो बीन तेजो फुटलो आनी मागीर दीस तेका खाल्लो। मागीर दीस दुसऱ्या सुण्या धरलो, दुसऱ्या घरा सायडीच्यान आसता तेंकां। आनी कितें वागा गजाल आवाज बीन आयकूं येता आनी कितें अशें? हय, काजू केल्या कडेन येत आसता आनी तेंची सुण्या धरलो। अशें करून खूब जाणां सुण्या खायल्ले वागान आसा। भितर येवन खात ती वाड्यार भितर येवन। हे आमचे पेट्या आसा पळय ते सेकेंड टायम खायल्लो आसा।